कित्या आमी तर तांचे पळय दूख तर आमी समजपाक जाय जाल्यार वी हॅव टू गो बॅक टू द हिस्ट्री ऑफ गोवा. आख्खे जगभर गोवा इज वन ऑफ द मोस्ट वॉज आतां मातशें हल्ला मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन टुरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड. कोणें केलें तें? हू आर द स्टेक होल्डर्स? दाखोवपाक हे मिनिस्टर आनी MLA आनी सरकार ना. जेन्ना एक ट्युरिस्ट येतालो हांव त्या खातीर तांकां एम्बेसेडर्स ऑफ गोवा म्हणटा. ते टॅक्सीवाले तांकां एअरपोर्टार जावं पोर्टार वा रेल्वे स्टेशनार रिसीव करताले, तांकां भोंवडायताले सगळ्याक घेवन, तांकां दाखयताले गोंय हांगा वचा, हो गांव बरो, उमके कडेन आनी कितें आसा, उमके कडेन आमचें मंगेशी टेंपल आसा, ओल्ड गोवा चर्च आसा, आनी खंय बीच आसा. दे यूज टू बी द एम्बेसेडर्स. आनी ते ट्युरिस्ट परते वेताले आनी दुसऱ्या लोकांक सांगताले गोवा इज अ ब्युटिफूल प्लेस, दुसऱ्यांक हाडटाले. सो दे वर द मेन स्टेक होल्डर्स. आयज असली परिस्थिती आयिल्ली आसा की ह्याच सेम एम्बेसेडर्स ऑफ गोवा तांकां चोर म्हणटा. कोण? हे सरकारान बसतात पळय ते लोक. मिनिस्टर तांकां माफिया म्हणटा. दिस इज द सॅड पार्ट. बट इट इज नॉट सरप्रायझिंग कित्याक सेम मिनिस्टर नेवीक पासून माफिया म्हणटा. सो समवेर व्हेरी शॉर्टली एक रेव्होल्युशन येतलें आनी हेच एम्बेसेडरनी ह्या मिनिस्टरांक आनी कोण पळय तांकां एक्यूज करता आनी चपलांनी मारतले तांकां. आय एम ऑन रिकॉर्ड. They will have to bear the brunt of the anger of these taxi operators जे दीस रात मेहनत करता आनी जोडटा आपणाचे फॅमिलीक पोसपाक. आयज तांकां चोर म्हणटात. दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स ऑफ टुरिजम. आय वॉन्ट टू आस्क, फॉरगेट गव्हर्मेंट, TTAG, have you taken the taxi operators being the main stakeholders into consideration? तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक TTAG मेंबर्स हॅव दे टेकन एनी इंटरेस्ट? दे शूड सिट विथ द टॅक्सी ऑपरेटर, ट्राय टू सॉल्व द प्रॉब्लेम बिफोर प्रोमोटिंग ऑल दीज ॲप बेस्ड अँड सगळ्यांक. सो वॉट एवर इट इज, आय हॅड रेज्ड द प्लाइट ऑफ आर टॅक्सी ड्रायव्हर्स अँड टॅक्सी ऑपरेटर्स इन्क्लुडिंग मोटरसायकल पायलट, रिक्षा ड्रायव्हर. हे हांवें पार्लमेंटान ऑन 3 occasions हांवें रेज्ड इट. एंड द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सिव्हिल एविएशन मिस्टर नायडू म्हाका येवन सांगला, डोंट वरी कॅप्टन, वी वील एन्श्युअर दाबोलीम एअरपोर्ट वील नॉट बी क्लोज्ड. हांवें तेन्ना कित्याक काडलेलें? कित्याक हे एम्बेसेडर्स ऑफ गोवाच्या पोटार खट पडटली. इवन ते समजले. बट आमचे गोंयचे मिनिस्टर अँड गव्हर्मेंट इज हेलबेंड इन ट्रबलिंग दॅम. वेरियस इश्यू जाल्ले. केन्ना म्हणटा मिटर फिट कर, केन्ना म्हणटा मिटर फिट करनाका, केन्ना म्हणटा उमके पयशे भरा, मागीर म्हणटा पयशे नाका. आयज तुमी दाबोलीम एअरपोर्टार पळया, हांकां एक कावंटर दिला, बाकीचे कितलेच कावंटर आयले. कोण पयशे घेता? कोण बॅगां घेतात? सो दीस इज द प्लाइट ओनली बिकॉज ministers are corrupt. They are surviving on the blood of these taxi drivers. And wherever possible, even if I have to write to the Prime Minister about all what is happening, I will write. We should not forget की हे आमचे स्टेक होल्डर्स गोंयचे. टुरिजमान जितले लोक पळय हांगा पांय धरला हा तांचो हात आसा. ज्या लोकांनी बिझनसां वाडयली तातूंतय टॅक्सी ड्रायव्हर आनी मोटरसायकल पायलट आनी रिक्षा ओनरांचो हात आसा. की ताणें हाडलें भाडें हाडलें म्हूण हॉटेलवाल्यांक. सिंपल तुमी पळयशिल्ल्यात जेन्ना आमी बॉम्बे वेताले आदींच्यान, आतां म्हाका दिसता खबर ना, आमी वचोंक ना, खूब तेंप जालो, बाय रोड वेताले बसीन. एक तर हॉटेल आसतालें वाटेर, खेड बी म्हणटा थंय बस रावताली. ते म्हणटाले बस ड्रायव्हराक आनी त्या कंडक्टराक इतले ते नमस्कार करताले, तांकां जेवण फ्री दिताले आनी एक बियर बॉटल दिताले की तुमी इतले भाडीं हाडली पॅसेंजराक आमच्या हातून. आयज हो गोंयचो सरकार टॅक्सीवाल्यांक ऑनर करचे सुवातेर की तुमी पॅसेंजराक हाडटा तांकां चोर म्हणटा.
हांवें सिंपल एग्जाम्पल दिलां. आयज पासून म्हाका दिसता महाराष्ट्राक हॉटेलांत बसवाल्यांक एक जेवण दिता फ्री, तुमी आमकां हाडलें म्हण, भाडें हाडली म्हण. So we will fight the battle wherever and howsoever it is possible. ही लढाई चालू असतील. नायक, हांव नॉर्थ एंड साऊथ गोवा टॅक्सी युनियनाचो प्रेसिडेंट. म्हाज्या वांगडा वायस प्रेसिडेंट सावयो बाब आसा, टेरन्स बाब आसा. आनी सगळे आमचे नॉर्थाचे सावथाचे सगळे भुरगे आसा. आमी कॅप्टन विरियाटो बाबाक मेळोंक येयल्ले. आमचो इश्यू असो आसा की सरकार नया नया ॲप हाडटा, नया नया ॲप हाडटा आनी जे आमचे नीज गोंयकारां कडेन जो धंदो आसलो तो धंदो सरकार काबार करूंक सोदता. खातीर आमी सराक रिक्वेस्ट करूंक येयलें की आमचो आवाज दिल्ली मेरेन पावय तूं. सर सदींच दिल्लीक आवाज काडटा, हेजे पयलीं 3 फावटी आवाज काडलो तेणी. म्हणजे आतां सर जो आतां तो CM आसा, इवन जे मिनिस्टर आसा ते आमकां अशें हें करूंक सोदता की बाबा हो धंदो गोंयकारां कडेन आनी उरपाचो ना. आमी सरकाराक कितें सांगलें, तुमचे कडेन काय आमकां सर्वीस दिवंक जायना. खातीर हो धंदो आसा पळय आमी चलयता न्हू. एक तुमचे कडल्यान कसलो पयसो घेयना आमी. लोन मागोंक आसा तुमचे कडेन लोन मागना. आमचे कडेन कितें आसा पळय, आमचे बायलेंचे कितें भांगर बीन घाणाक थेयता आनी आमी हाडटा. तांकांय खबर आसतली. आमचे वांगडा थोड्यो बायलो आसा पळय, तांकां तुमी जाल्यार सांगतले गाडयो काडपाक कितले त्रास जाता ते. आनी तुमी आमकां सांगता लोकांच्या अंडर गाडयो चलय म्हणून. पात्रांव आमी मरे. आमी तुमचे कडेन केन्ना मागोंक येना, सर्वीस सुद्दां मागोंक येवंक ना. तुमकां जर सर्विसो दिवपाक आसा आमी सगळ्यो गाडयो तुमकांच दिता. घरान जितल्यो गाडयो आसा तितल्यो सर्विसो दिया तुमी. फाल्यां हाडून दिता तुमी पयशांनी सर्विसो विकता. म्हणून आमी सराक सांगूंक येयलें, सर हें मातशें तुमी मातशें तकलेर घेया आमचे. कितें ते इतले लोक आसा आमचे कडेन पळय, कमीत कमी 22,000 टॅक्सीकार आसा आमी. आयज आमी फक्त कमिटीत येयल्ले सराक मेळपाक. सरान जर उलो मारीत जाल्यार आमी सगळे टॅक्सीकार येवन केन्नाय रेडी आसा. किती डिफिकल्टीज आसा तुमकां? डिफिकल्टीज कितें आसा म्हटल्यार ॲप बेजाक आमकां गाडयो चलय सांगता. तुमी आयकलां सर CFाचो स्टेटमेंट की हेच्या फुडें आपूण सगळ्यो गाडयो ॲप बेजार हाडटलो. ते आमकां ॲप बेजाक जॉयन जावपाचें ना. कित्याक स्वताचो आमचो धंदो आमी केला, सरकारान धंदो हाडूंक ना, आमी केला हो धंदो. एपाचेर कितें परवडना तुमकां? परवडनात न्हू, एपाचेर परवडना. तुमकां रेट जर सारकी दीत जाल्यार परवडपाना. आतां एपाक रेट कितें जाल्या पळय, सरकारान आमकां गॅजेटेड ऑफिशियल रेट आमकां दिल्ली आसा. ते रेटीन आमी गाडयो चलयता. आमी कोणाक ओव्हरचार्ज करिना. सपोज ओव्हरचार्ज करीत जाल्यार ताका कंप्युटर ऑथॉरिटी आसा, थंयसर कोणाक जर ओव्हरचार्ज केला तेणी कंप्लेन करूंक जाता. दुसरे आतां ॲप बेज गाडयो आसा पळय, ते 30% अंडर चलयता. तांकां कशें परवडटा आमकां खबर ना. सरकार आमकां एक रेट दिता जाल्यार एकूच कॉमन रेट करात, तेजेर आमी गाडयो चलोवंक रेडी आसा. सगळे जाता. आतां MPन तुमकां कितें दिलें एश्योरन्स? MPन आमकां सांगला की तुमचो आवाज आसा तो आपूण भक्कम आवाज आहा तुमचो, बरो आसा. सगळे जाण तुमी अशेंच एकठांय रावा आनी आपूण उलो मारता केन्नाय तुमी या. मिनिस्टर आसा ताका सांगता की गेले फावट तुवें आमकां आफोवना पळय, तेज्या पयलीं तुवें आमकां आफयल्लें कित्याक आमी एक स्टेक होल्डर म्हणून. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांच्यान लार्जस्ट स्टेक होल्डर्स आसा ते टॅक्सी ड्रायव्हर. आनी तांकां तूं इग्नोर करता न्हू जाल्यार पळय तूं फुडें. तुवें आमकां हेच्या फुडें केन्नाय जर कितें आसत तुजें रिगार्डींग टुरिजम आमकांय आपय तूं. तुवें आमकां एकदां आपयल्लें, हितून सिद्धार्थी गोवन आमकां आपयल्लें एज अ सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर तुमी स्टेक होल्डर या म्हणून. हे फावट तेणी आमकां इग्नोर केला. कितें कारण ताका कोणी कितें सांगलें जाल्यार आमी नको. म्हणून आमी ताका रिक्वेस्ट करता हेच्या फुडें की आमकां तुवें आपोवचें म्हणून. थँक्यू. बाकी गोंयचो नॉर्थ एंड सावथ गोवा आयज पळोवपाक गेल्यार न्हू आमी टॅक्सीकार खूब सफर जाता. पूण आयज आमी खंय जाल्यार एक आवाज आमचो काडून केलो न्हू, हो BJP सरकार न्हू आमचो आवाज दामता. ताका लागून आमी कॅप्टन विरियातोशीन येयले MPशीन. कित्याक हिंगा गोंयांत दामता जाल्यार आमचो डेल्ली आवाज. कित्याक हेजेन पयलो 3 फावटी सरान न्हू आवाज आमचो डेल्ली उबारलो. कित्याक आमकां आयज न्हू रोहन कावंटी ट्युरिजम मिनिस्टर जो आहा तेणें आयज आमकां ट्युरिजम स्टेक होल्डरांनी आमकां भायर मागयल्ले आहा. आमी ट्युरिजम स्टेक होल्डर सगळे कडेन आहा. तर आयज आमकां कित्याक भायर मारले, आमकां कॉन्फिडन्स कित्याक घेवना. वॉटर स्पोर्ट्स घेतले, हॉटेल्स घेतले, शॅक्स घेतले, रेस्टॉरंट आनी ट्रॅव्हल एजन्सी एग्रिगेटर्स म्हूण घेतल्या. आयज आमी स्टेक होल्डर्स, ट्रॅव्हल एजन्सी एग्रिगेटर स्टेक होल्डर्स न्हू. सो हेजेर जो आहा न्हू तो मातसो निशोध करपाक आमी स्टेक होल्डर्स म्हूण सांगपाक हे आमी आयज प्रेस घेतला आनी कॅप्टन विरियातो सराक आमी मेळपाक येयल्ले. ओके. आनी हो आवाज CMाकूय पावो आनी BJP कार्यकर्त्यांकूय पावो की आमी कितले पासून आमी हें आहा ते सफर जाता ते आमी. कित्याक आमचे जायते जे उद्दिश्टां येयले न्हू ते आमी आमचे ओन आमी ताणटा, जे आमचे जे येता ती सगळीं घालता ती. सो हेच्या मुखार आमचे आनी आमचे मेन एम म्हणटा ते आमी एपाक म्हणटा ते आमी केन्नाच जॉयन जावचे ना. थँक्यू व्हेरी मच. नांव कितें तुगेलें? सावयो गोईस बेनावलीचो. म्हजें नांव सुनील आनंद नायक. आनी एक सांगूंक सोदता की